पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. आमचे प्रुडंट मिडिया स्पेशली आयज कासारवण्यान येवन जे कितें तरी आमची एक टॅलंट आसा आमच्या पेडण्याची कासारवणे गांवांतली ते खरें फुडें व्हरतात सारिका मॅडम, तांकां हांव खरें म्हणजे शुभेच्छा दिता आनी धन्यवाद दिता. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आयला कासरवाडी पेडणे हांगासर. कासरवाडीचो महाराजा हांचें दर्शन आमी घेतला. तशेंच सुंदर असो देखाव आनी सुंदर अशी मुर्ती आसा आनी हेचेंच दर्शन तुमच्या पर्यंत पावोवपाची आमकां ही संद मेळटा. आजच्या कार्यक्रमाक आमी रोखडी सुरवात करता. पळयत रावात आजचो भाग. गणपती बाप्पा मोरया. कासरवाडीचो महाराजा हांच्या पांयाकडे आमच्या आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी सच्चे भशेन खुबशी मजा करपाक आमी हांगासर आयला आनी कासरवाडी हांगासर ह्या महादेवच्या देवळान खुबशे कार्यक्रमांचें आयोजन करीत आसता आनी आज गणपतीच्या निमतान आमकां हांगासर आमंत्रीत केला. सुरवात करूया आमच्या आजच्या भागाक आनी पयल्या रावंडाक सुरवात करच्या पयलीं आजच्या भागाची सुरवात करूया सुंदर अशा उखाणांनी. गणपती बसले उंदरावर आणि विजयरावांचा तेज माझ्या कपाळाच्या कुंकुवावर. वाव. हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी, हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी, गणेशरावांचे नाव घेते जरा हडके या कार्यक्रमा दिवशी. शंकराच्या पिंडीवर बेल थेवटे वाकून प्रकाशरावाचे नाव घेते परब घराण्याचे मान राखून. चांदीच्या पाटावर सोन्याचा ताट, सगुणरावांचं नाव घेते काय बघा माझा थाट. तुळशीत घातले पळी पळी गहू आणि संतोष कोल्याचे नाव शांतपणे घेऊ. काचेच्या ग्लासात तांबड्या रंगाचे सरबत, अंकुशरावांचे नाव घेते पहिला नंबर. राम बसला राज्यावर, सीता बसली अंकावर, मनोहर यांचे नाव घेते म्हणजे तेच कुंकुवावर. निळे निळे पाणी हिरवे हिरवे रान, निळे निळे पाणी हिरवे हिरवे रान, संजयरावांचे नाव घेते राखून सर्वाचा मान. ओके. अंगणातल्या तुळशीला लावते मी दिवा, अंगणातल्या तुळशीला लावते मी दिवा, सीताराम सारखा नवरा जन्मजन्मी हवा. वीणा अरंदेकर हांकां हो प्रायज वता. रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायझींग कमिटीतले कोणी हो प्रायज दिवचो. ताळ्योजनी. सो आयच्या भागातल्या पहिल्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसा फुगड्यांचो रावंड. 5 स्पर्धकांक आमी आपोवया. पळोवया 5 स्पर्धकांक आमकां कोण मेळटा ती. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. 5 स्पर्धक तयार आसा हो रावंड खेळपाक. ओके. कितल्यांनी हांगासर पाककले स्पर्धेक घेवन आयिल्ले डिशीज तुमच्या पैकी? आं तूं कितें केल्ले? पातोळे आणि पातोळे, शिरवळे, शिरवळे, भाजी भाकरी, भाजी भाकरी, शेंगदाण्याचे लाडू, बेसन लाडू, उकडीचे मोदक. उकडीचे मोदक. म्हणजे सगळ्यांक जेवण करपाक आवडटा. ओके. सुरवात करूया. प्रश्नांकडे वचूयात आमी. सारकें आयका आनी उत्तर येताले ताळी मारपाची. गणपतीचे दर्शन भितर सगळ्यांनी घेतले. गणपतीच्या आंगाचेर कसल्या रंगाची शॉल आसा? ताळी मारा येताले आनी कोणे प्रॉम्प्ट करप ना आन्सर. गणपतीच्या आंगाचेर कसल्या रंगाची शॉल आसा? मरून कलर. उत्तर चुकला. केशरी, पिंक, मोरपीस. मोरपिसी आमी दिवं शकता कित्याक तो ब्लू आनी मोरपिशी कंबायन सो आसा. सो मोठ्यान ताळ्यो जावन हेजे खातीर. ओके. नितिकान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न. 5
गणपतीची पदां म्हणपाक जाय. गणपतीची आरती न्ही आं, पदां. गणराज अंगी नाचतो नाचतो ग गणपती तला महादेवाचा गणपती 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 किती सांगू मी देवाची महती. आणि एक दोन. गणपती देवा पडते मी पाया तुझ्या. ओके आणि एकच. गणराया गणराया पुढे किती गो? करीते वंदन गणराया. ओके म्हणून जायो सोनी. कशी तरी म्हणली बाई 5 पदां. नविता पाटील हाणे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. घालिंग लोटांगण ही जी आरती आसा आमी शेवटाक म्हणटा ही कोणे रचल्या? देवान बरयला आसतले. सगळ्यात बेस्ट आन्सर देवान बरयला. सॉलिड आन्सर तुझो. बेगीन. रामदास स्वामी. समर्थ रामदास स्वामी सारखे उत्तर. सीताराम परब आणि उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. गणपतीच्या उंदराक आमी कितें म्हणटात? ताळी मारा येताल्या. तुका मला नाही मला. मूषक. मूषक म्हणून ताळी सोनी. सुवर्णा मामल हाणे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न सारको ऐका. भायर तुम्ही सगळो देखावो पळयला, सुंदर असो देखावो केला हांगासर. थंय एक बायल आसा जी तुळशीक पांया पडटा. तिच्या कापडाचो कलर कसलो? पर्पल कलर. पळय हे चुका ना. बायलो साडयो पुतळ्याची सुद्धा पळयतात, पळोवन काडटात. मोठ्यान जाय न्ही. संजना आणि उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगोटांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक पाडीवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि जी बेस्ट म्हणजे बऱ्यापैकी हय आनी ना म्हणनासतना खेळटली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितले जाणां वापरतात हो रायस? ही चित्ता वापरता की ना ती? हा वापरता मगे. ओके सो आज कोणाक मेळटा पळया हो रायस. ओके सोनिया तुझो टाइम सुरू जाता आता. सोनिया कमिटी मेंबर. ओके चैताली तुझो टाइम सुरू जाता आता. चैताली खरं रावता कासरणी कशें आसा गो? बरें आसा. टेन्शन आयला ना ना. ओके वासंती तुमचो टाइम सुरू जाता आता. वासंती ओदोळेला कितें? ओके पूनम तुझो टाइम सुरू जाता आता. पूनम साडी हाडपाक खंय गेल्ले गो कोल्हापूर? आसतले. तू वचूं ना? पचोंग. ओके देवकी तुमचो टाइम सुरू जाता आता. सगळ्यांचो टेन्शन तुकाच आयला न्ही ओदोळ पासून? ओके अनुमती तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनुमती कितले असलो गणपती ते घरा कडेन? 5 दीस खंय हांगाच? ओके नितिका तुझो टाइम सुरू जाता आता. नितिका आत्ता एक प्राइज मेळ्ळा तुका न्ही? आसतले वेळ आसतले. लागींच रावता हांगा? कासरपा सुकून आयला? काल आयला. कोण आयले घर हांगा? भयणी गेले. भयणीले भंड आसा हांगासर? रावताली. जोडले? आतां आयले हांगासर भयण? हॉटेलार रावता. हॉटेलाचेर? हय. खंय हॉटेल?
हय म्हणलें. ओके स्मृती तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्मृती कशें आसा? ओके. ओके म्हणजे कितें? गुड. गूड. बाकी सगळें बरें मुगो? सगळे गुड. मागीर आवाजूच येना भायर तुजो. टेन्शन येयलें? प्रॅक्टीस करून येयला भरपूर? प्रॅक्टीस ना. स्वना तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्वना कितें करता? शिक्षिका. खंय गो? प्रायमरी. आणि भुरग्यांकडे तकली खपोवची पडटा भरपूर न्ही? त्रास जाता? जाता. सवय आसा मुगो? कितली वर्सां जाली? आसा. कितली वर्सां जाली गो? 10 वर्सां. 10 वर्सां? हय. ओके स्मिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्मिता सगळी वळखीची हांगासरली? आणि हांगासर येता तूं एवरी टायम? आणि कोण आसा बरोबर? कोण आयला आनी? जाव खंयची गो? ही जाव तुजी? आं? ही जाव? ओके विणा तुजो टायम सुरू जाता आतां. विणा फुगडी बी घालता मुगो? घालता. आणि आता कार्यक्रमान कसले भाग घेतला तुवें? पाककलान घेतिल्ल्यो? घेतले. कितें हाडलेले करून? लाडू लाडू तुवें केले लाडू? केले. कसले गो? गव्हाचे. बरे हाडले? असले. आं तू तुवेंच केले मुगो शुअर की विकते बी हाडलेले गो? हांवेंच केले. आनी कितें करपाक येता तुका? सगळें येता. इतले हुशार तूं? बरें खेळटाले सारके खेळटाले. मालिनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. मालिनी कितें करता तूं? हांव शिकयता स्कुलान. तूं शिकयता? हय. शोभना तुजो टायम सुरू जाता आतां. शोभना हाऊसवायफ? PSC कामाक आसता. कामाक आसता? आणि खूब काम पडटा आसतलें न्ही? घर आनी जाता मॅनेज गो? जाता. आणि घरान कोण आसा? माया जावा. करतात मुगो कामां? हां मिस्टर करता. मिस्टर करता का? हेल्प करता. हेल्प करता. आणि माय बी करिना? जाव बी कोण हेल्प करिना? जावय करता. करता. आतां कोण आयला बरोबर जाव बी? मिस्टर येयला. मिस्टर येयला? खंय गो मिस्टर? असं आता प्रायज घेतला. आतां मिस्टर तुजो? मिस्टर म्हजो. आणि बरोबर आयला दिसता मुगो. कशें आयला स्कुटरीन? मिस्टर येयला. आणि तू चलयना स्कुटर बी? भंय दिसता म्हाका. कित्याक गो भंय दिसता? पडत म्हणून. पडत म्हणून? केन्ना पडिल्लें? गाडी चलयना? चड चलोवंक ना. ओके हिजो टायम जाला खंय ऑलरेडी. सो मोठ्यान ताळयो सोनी तुज्या खातीर. कभी हा कभी ना हे राऊंडचे विनर येता शोभना परब आणि ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आणि तांकां हो रायस दिता शैलेश नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसा. ओके केन्ना वापरला रायस? हय. सांग कसो आसा? फीडबॅक सांग. बरो आसा. कित्याक लोकांनी वापरचो कसो तुका दिसता? पुलाव बरो जाता. बिर्याणी पण बरो जाता. आणि कितें खावपाकूय बरो येता. आणि कितें करून हाडले सगळ्यांक तूं आतां? जाय ते बिर्याणी हाडटा जाल्यार फ्रायड रायस. इतले एक्सपर्ट तूं? हय हय. हांव रानू हुशार. हां ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आजच्या भागातल्या डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता. पण हो डान्स राऊंड घेवच्या पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत होया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service.
मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी सारीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी सारीज बेलगाम। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। डान्स राउंडाक आमी सुरवात करतली। स्पर्धक तयार आसा आनी जी बेस्ट परफॉर्मन्स दितली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी। ओके, सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो सोनी सगळ्यां खातीर। ओके, थर्ड प्राइज वता यत्न परब हेंकां मोठ्यान ताळयो सोनी। संजना शेटकर हेंकां वता सेकंड प्राइज आणि फर्स्ट प्राइज वता मालिन हेंकां आणि तेका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी। रिक्वेस्ट करता राजू नायक हांणी हो प्राइज तांकां दिवचो। डान्स राउंडा उपरांत वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो पंचामृता स्पेशल राउंड खेळपाचो। रिंगां सगळ्यांक दिला, आमचे बॉटल्स हांगा तयार आसा, समोर आशिल्ले प्रोडक्ट तयार आसा आनी एक एकट्यान येवपाचे रिंग घालपाचे, बॉटलेन रिंग पडटा त्या समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो। अरे अरे देवा, अरे आई पयस आसा फुडें घालता आई हांगा रावन घालपा यो मातशी मातशी फुडें यो मातशी फुडें यो गे फुडें रावन घाल गे पळय आई आनीक फुडें मातशें आनीक फुडें आई इतले फुडें राव उठ आई इतले फुडें आई कितें हें अरे ना ओके, सो एकूच विनर हांगासर पर्णांक मेळटा पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट। मोठ्यान ताळयो सोनी। पिंक सॉल्ट जे आरोग्या खातीर खूपच बरें आसा। पंचामृता स्पेशल राउंड आमचो हांगाच सोंपता। खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया। पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा। पळोवया जेवण कशें करता ते। बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी। वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस। दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात।
एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेअर फूड इज फॉर्टिफाईड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आजच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडात खेळचे पयलीं आनीक स्पॉट प्राइज आसा. हांगासर ती सगळ्यांक बेस्ट न्हेसून आयला तिच्या खातीर हो प्राइज वता. सो तुमच्या खुशी कितें तुमकां दिसता की बरी न्हेसून आयल्या जाल्यार फुडें धाडा. सगळींच बरी न्हेसून येयला मागीर ओके. सो बेस्ट न्हेसून आयल्लो एक आमी रनर अप प्राइज काडला. हो प्राइज वता सुकांती आईक. तिका मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान हो कृपा हेअर ऑयल. आई केस बिगडले बरें तेल लाय बसना मागीर केस. हां कॉंग्रेच्युलेशन्स. सोनिया बिचोलकर हांकां वता बेस्ट न्हेसून तुजो प्राइज आनी तांकां हो प्राइज दितले. आमचे मदीं आसा सर रामा बोडेकर हे तांकां प्राइज दितले. मोठ्यान ताळयो करी तेंच्या खातीर. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसा चक दे राउंड. स्पर्धक तयार आसा हो खेळ खेळपाक आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. खेळ सारको सोंपो आसा. ही तयार जाली पळय खेळपाक सोमती. सकयल जाल्यार बॉटल्स आमी तांकां लायला आमी सुतार. हांगासर ही मिरची सोंपीशी गेम आसा. तकली बँड करपाक जाय आनी ती मिरची त्या बॉटलीन वचपाक जाय सारकी भितर वचपाक जाय. सगळ्यांक पयली हो सिक्वेन्स जो कंप्लीट करता ती जातली ह्या राउंडची विनर. 3, 2, 1 स्टार्ट. बँड जाय मातशी. ओके. 1, 2 आणि 3. ओके. दोन जण उरल्या बाकीची उठाव घातलेल्या उभी राहा. प्रांजल हांकां वता थर्ड प्राइज. तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक. कॉंग्रेच्युलेशन्स. दीपा परब हांकां वता सेकंड प्राइज आनी तांकां हो प्राइज दिता गणेशोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष हितेश परब. चक दे राउंडचे विनर येता स्मिता परब आनी ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कॉंग्रेच्युलेशन्स. कासरवाणेचो महाराजा हांच्या पांया कडेन घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा ह्या मंडळाचे जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले तशेंच तुमचे सगळ्यांचे जेंच्यांनी वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमान उपस्थिती लायली. फुडल्या भागान मेळुयात तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा घालते वाकून शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून. दुसरे घे. हा हॅलो वच मग रावता बरो वच नाका हांगाच वच. राव राव राव. रेडी. डायरेक्ट ठेव येतला तुझे मागीर डायरेक्ट पॅकेटाचेर पडपाचो. गौरीश तू कितें तू घालता जरा. कितें गो मजा आवाज पळय गो. जरा